गोंयान रस्ते अपघात वाढले. जुनात जाली 268 रस्ते अपघातांची नोंद. बलात्कार पीडित म्हणटा आपल्यार आगळीक जाल्या. पोलिसांचेर केलो आरोप. टॅक्सीकार तांच्या भूमिकेचेर ठाम. मुख्यमंत्र्यांच्या आव्हानाक दिली ना दाद. दुसऱ्या दिसाय संप चालू. सोनसाड्याच्या विशयाचेर कशीच तडजोड करचो ना. अलेक्स रेजिनाल्डाचे लोकांक आश्वासन. नमस्कार, हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्र्यान केल्ल्या आव्हानाक दाद दिनासतना टॅक्सीकारांनी दुसऱ्या दिसा संप चालू दवरलो. गोवा मायल्स टॅक्सी ॲप बंद करपाचे मागणेर ते ठाम आसात. तशेंच दुसऱ्या ॲपात भितर सरपाकूय तांणी न्हयकार दिला. मिटर बसोवपाची अट तांणी मान्य केल्या. टॅक्सीकारांच्या संपाचो पर्यटकांक त्रास जावचो ना हाची जतनाय घेतले, मुख्यमंत्र्यान ट्वीट केला. पळयात पुराय बातमी. टॅक्सीवाले संपार गेल्ल्यान गोंयभर पर्यटक आडकून पडिल्ले. पर्यटकांक त्रास जावचो न्ही हाचे खातीर सरकारान वेगवेगळे टुरिस्ट पॉयंट आनी विमानतळाचेर कदंबाच्यो बशी दवरिल्ल्यो. टॅक्सीवाल्यांच्या विशयाचेर कांय दिसा पयलीं विधानसभेत चर्चा जाल्ली. टॅक्सीवाले पर्यटकांक कडल्यान चड भाडें घेतात. हाका लागून गोंयचें नांव पेड्ड्यार जाला. टॅक्सींक मिटर बसोवपाचो कोर्टाचो आदेश आसतना लेगीत सरकारान ताची प्रभावीपणान अंमलबजावणी करूंक ना. गोवा मायल्स नागमटाय आतां न्यू ॲप ताका इन्स्टॉल करपाचें आनी ते न्यू ॲपार ते रेडी नाय जॉयन जावपाक. सो तेंगेलो एज पर मिटर घालमटाय ते मिटर घालपाक ते रेडी आसाय सगळे. The tourism industry was hit and the government was forced to ferry tourists from various points including the airport by Kadamba transport buses. The tax issue was discussed in the assembly at length a couple of days back. And Goa, the white taxis have earned a bad reputation after complaints that they are overcharging. Also, despite orders from various courts, the government has still date not been able to enforce any sort of discipline, including even get them to install meters in their vehicles. The rent-a-car counter was given permission long time ago, but the black and yellow taxis were opposing it. But today I spoke to the government and we opened that counter. So that also is going to help. They are offering their cars, they are offering their services. They are opening counters now in Kalangut and other places. And people are coming forward to help. पर्यटन व्यवसायाचो फुडार आनी हो विशय कशा पद्दतीन हाताळटाले हाचेर सावयो मेसायस उलयलो. Things are improving. They're going to have a meeting now with the government to streamline operations. Today I had a meeting, discussions with the airport authorities, with the KTC, with the police, with everybody, and we are improving. We are improving on the arrangements at the airport. I think today and tomorrow are going to be. Today is going to be a challenging day because there are a lot of tourists coming in. From tomorrow it reverses. Tomorrow it will be departing from Goa. So that's where we have to make arrangements to ensure that check-in is done even late. टॅक्सीकारांनी आमदार क्लाफास डायस आणि अलेक्स रेजिनाल्डाची भेट घेऊन संपाक तेको दिवपाची मागणी केली. गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. उन्नाव बलात्कार प्रकरणावेल्यान गोंया सयत देश पेटून उठला. उत्तर प्रदेशात जाल्ल्या बलात्काराचे घडणुकीचे पडसाद गोंयांत दिसून येतात. पण गोंयांत जाल्ल्या बलात्काराचे घडणुकीचे कितें? बलात्काराचे एके केशीत म्हापशे पुलिशेन एके बायलेक तपासा खातीर पुलीस स्टेशनात आपयल्ली. ह्या वेळार तिची चौकशी करपा बदला पुलिशेन ते बायलेकच अटक केल्ली. एनजीओन हो विशय उखलून धरिल्लो. ह्या विशयाचेर एनजीओन डीजीपीची भेट घेवपाचो यत्न केलो, पूण ताणें तांकां मेळपाक न्हयकार दिलो. तशेंच तांकां तांची कागाळ बरोवन दिवपाक सांगिल्ली. बायलां तशेंच चलयांच्या सुरक्षेच्या विशयाचेर प्रधानमंत्री कितलेशेच फावटी उलयलो, पूण पुलीस आनी हेर तपास यंत्रणेन ही गजाल गांभीर्यान घेवकच ना. उन्नाव बलात्कार हो तातूंतलोच एक प्रकार आनी अश्यो कितल्योशोच घडणुको आसात. So when I went to the police station to find out why they had still come to the house with the summons and where are the summons, the PSI at the desk, whose name I don't know but I can identify, was very rude and he even said get out of the police station. And then I thought I'll seek the help of the PI Kapil Naik. I went into his cabin and then he thought I'm recording the whole incident. So he told me, he asked the lady constable who was there, ते कितें record करता गो? I went like, sir, I'm not recording anything. I showed him my phone from where I was standing. He still demanded that I give him my phone. I said, I cannot give you my phone, sir, because it's personal. So he made that lady constable grab my phone and then put me in the lockup. The judge told me I don't have a right to call a lawyer. 41B section states that an arrested person has a right
to call the lawyer when in custody. I mean, this is, it's, and is the Mapsa police station safe? I don't feel safe. I don't think any woman can go there alone, because the same thing can happen. She can be, brutally assaulted, false FIR can be put on her, and, all of this can happen. So if we are not safe from the police station, then where do we go to? Balwant Prasad strongly condemns the police brutality, illegal arrest on false charges and other human rights violations committed on a rape survivor who's also a complainant when she went to inquire about the summons which the Mapsa police had gone with to her residence. Okay? She was verbally abused with sexually colored language. Those bad words were in Konkani, so I'm not saying it. Told to get out, kicked brutally. Her mobile was grabbed. They accused her, saying that she was recording when she was not. Her belongings were taken away and she was put in police lockup. She was not allowed to call a lawyer. Now, Balwant Prasad demands that an FIR be registered immediately and action taken against the erring officers. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. जून महिन्यात गोंयभर सुमार 268 अपघात जाल्यात. तातूंतल्या 24 भिरांकूळ अपघातात 29 जाणांक मरण आयिल्ले. येरादारी नेमांचे उल्लंघन केल्ल्या 6227 जाणांक तालाव दिल्यात. येरादारी नेमांची कडक अंमलबजावणी जावची हे खातीर केंद्र सरकारान दुरुस्ती विधेयक पास केला. हे दुरुस्ते प्रमाण येरादारी नेम मोडप्याक चड पयशे फारीक करचे पडटले. तशेंच वेळ पडल्यार वाहतूक परवानोय रद्द जावपाक शकता. स्वताच्या आणि हेरांच्याय सुरक्षेचो विचार करिनासतना तरणाटे गाडयो सोडून दितात. कांय वेळार सान पिरायेचे भुरगे गाडी चलयतना दिसून येतात. आता सान पिरायेचे भुरगे गाडी चलयतना मेळ्ळ्यार 25,000 रुपया फारीक करचे पडटले. तशेंच 3 वर्सांच्या बंदखणीची शिक्षा जाव येता. तेच बराबर गाडयेची नोंदणी रद्द जावपाक शकता. परवानो नसतना गाडी चलयल्यार 500 रुपयाच्या बदला 5,000 रुपया फारीक करचे पडटले. परवानो रद्द केल्लो आसतनाय गाडी चलयल्यार 10,000 रुपया फारीक करचे पडटले. गाडयेची स्पीड चड आसल्यार 400 रुपयांच्या बदला 2,000 फारीक करचे पडटले. तशेंच सीट बेल्ट वा हेल्मेट घालिनासतना गाडी चलयल्यार 100 रुपयांच्या बदला 1,000 भरचे पडटले. इन्शुरन्स आनी पोल्युशन नसल्यार 1,000च्या बदला 2,000 दिवचे पडटले. मजगती गोंयभर सुमार 268 रस्ते अपघातांची नोंद जाल्या. तातूंतले 24 अपघात भिरांकूळ आशिल्ले. उत्तर गोंयांत 13 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 11 भिरांकूळ अपघात जाले. हातूंत 29 जाणांक जीव वगडावचो पडलो. मरण पाविल्ल्या मदीं 17 उत्तर जाल्यार 12 दक्षिण गोंयचे. ह्या अपघातांत 12 जाणांक गंभीर दुखापत जाली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दर्यादेग वेवस्थापन आराखडो तयार करपाचें काम चालू आसा. हो आराखडो नव्यान करपा खातीर सरकारान दर एका तालुक्यांत जनसुनावणी घेवपाचें थारायिल्लें. पूण जनसुनावणे वेळार ह्या आराखड्याक लोकांनी खर विरोध केला. कांय जनसुनावण्या वेळार पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालाक लोकांच्या रागाक तोंड दिवचें पडलें. तिसवाडीनूय तेच घडलें. लोकांनी आयकूनच घेवंक ना. हे जनसुनावणेक पर्यावरण मंत्री हाजर आशिल्लो. तुमी सुचोवण्यो करात ते प्रमाण आराखड्यात बदल करता. मंत्र्यान लोकांक आश्वासन दिलें. गव्हर्नमेंट आशिल्ले NGOज आशिल्ले त्यांच्यानी बरें इनपूट दिल्या. सायंटिफिकली त्यांच्यानी सांगलात, प्लस त्यांचो पास्ट एक्सपिरियन्साचेरूय ते उलयल्यात बाबा कितें जाय आशिल्लें. आनी त्या प्रमाणे हे सपोज फर्दर सपोज तेंच्यांनी आनी खंय ते प्रेजेंटेशन घेवपाचें आसा जाल्यार हे आमचे डिमांड तेतून ते इनकॉर्पोरेट करपाक जाय आनी तेणें मागीर लोकांक आपोवपाक जाय. अशेंच समज तेंच्यांनी समज प्रेजेंटेशन घेतलें जाल्यार हो जे आतां अशें बोवाळ जाता पळय तो जायत रावतलो आनी आमचे गोंयकार वगैरे रावचे ना. आमचे गोंयकार असोच आवाज करतले आनी ह्या प्रोजेक्टाक स्क्रॅप डेमोलिश करपाक जाय अशें आमी मागता. हे ऑलरेडी एडवर्टायजमेंट जावन आमची सगळी चडशी प्रेजेंटेशनां सोंपली. आज एक बार्देसान आसा. आतां आमकां मिनिस्ट्री कडेन डिस्कस करचें पडटा. जो ऑब्जेक्शन लोकांनी हाडला दॅट सब्जेक्ट हॅज टू कम टू मिनिस्ट्री. सो त्या मिनिस्ट्री पर्यंत डिस्कशन जायना. तेचे कितें फायनल जायना तो पर्यंत आमी देर इज नो कमिटमेंट ऑफ दॅट सॉर्ट फॉर दॅट. बट एज आय सेड पंचायतीमधून प्लॅन घेऊन ड्राफ्ट वरून परते हाडटले. मॅप दाखोवपाचे आमी एकूय मॅप दाखोवना. एक इंडिकेटीव मॅप जो तांणी आशिल्लो तो दाखयलो. फॉर हेल्पिंग पीपल वी वॉन्ट टू दिस प्रोसिजर we will do the way and I assure the people of Goa की खंय तरी ultimately it will be the best plan which has happened. आणि मागीर कोणाक NGO सोशल वर्करांक जे
प्लॅन ना म्हूण आतां पळय केसीस चालू आसा, कोणाची डिमॉलिशन चालू जाता, हे बंद जातले कायमचे. दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू डू. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. साळ न्हंयेच्या तोंडावेल्या रेवेच्या दोंगरांची पळवणी करून ते काडून उडयात. नुस्तेमार मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीसान बंदर कप्तान आनी नुस्तेमार खात्याक सुचोवणी केल्या. रेवेच्या दोंगराक लागून नुस्तेकारांक दर्यान वचपाक मेळना, देखून रेवेचे दोंगर काडून उडोवपाक जाय. रेवेचे दोंगर काडून उडयल्या उपरांत कुटबण जेटीवेल्या नुस्तेकारांक दर्यान वचपाक मेळटले. कुटबन जेटीवेल्या नुस्तेकारांनी शेनवारा नुस्तेमार मंत्र्याची भेट घेवन आपले प्रस्न ताचे कडेन मांडले. साळ न्हंयेच्या तोंडार रेवेचे दोंगर तयार जाल्यात. रेवेच्या ह्या दोंगरांक लागून बोटी घेवन दर्यांत वचपाक शकनात अशें तांचें म्हणणें. पळयात ते कितें म्हणटात ते. ते सँडबार जाता आनी तांकां इतले प्रॉब्लेम जाता की ते बोट्यो भायर भितर काडपाक. इधर तेमी उदक चोड पुरसां रावचें पडटा वा देंवच पुरसां रावचें पडटा. सो ते पासत अत्यंत गरजेचें. पूण तेमी एकूच कितें जालां तांकां खबर आसलेली ते असले जाता म्हणून. मातशें तरी पयलेंच कितें आमकां इन्फॉर्म केल्लें. आमी जाल्यार 20 दीस जाले सुमार मंत्री जाल्यार. पयलेंच कितें केलो जाल्यार इमिजिएट मेजर्स घेवपा जाताले. आमी ताबडतोब इंस्ट्रक्शन दिलें आहा गोंयच्या चीफ सेक्रेटरीक, फिशरीज सेक्रेटरीक आनीक डायरेक्टर ऑफ फिशरीज टू कन्सल्ट कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी इमिजिएट एंड ड्रेजिंग करून शॉर्ट टर्म रिलीफ कशें तांकां दिवपाक. सो दॅट इट इज देयर बिजनस वीच इज ऑलरेडी स्टार्टेड वन डे बिफोर. सो दे शूड नॉट लूज द ऑपॉर्च्युनिटी ऑफ गेटिंग अ गुड कॅच. ते आमी आश्वासन आतां जातलें म्हणून आमी वाट पळोवन अजुनूय बोटी वचपाक असो चान्स ना. आयज म्हणून आमी ट्राय केल्ली बोट वचोंक म्हणून जायना. तितले आमची बोटी जाले वेदर म्हणून आमकां कांय न्हू म्हळ्यार आमकां ते नुस्तार वचोंकूच ट्राय करूंक जायना. सारकें डेंजर आहा. ते ड्रेजिंगा लागून उलयले ते इमिजिएटली कोच म्हणचे. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. संसदा वेल्या कोयराचो प्रश्न जाग्यार घालपाचे बाबतीत आपूण कसलीच तडजोड करचो ना, कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान सांगलें. संसदाच्या विशयाचेर लोकांच्या भुमिकेक आपूण सदांच तेंको दितलो अशेंय ताचें म्हणलें. We have told the government that doing something out of that area, म्हणजे आनी 33,000 कितें एक्वायर जालो आहा ते एरियान कितें करपाक तूं मुगे ऑब्जेक्शन आसतलें. व्हेरी क्लियर आय हॅव टोल्ड तुगेलो मायकल लोबो. You do whatever you want here, we will do. We will help you. We will even stand up to get it done. We will वास येयल्या पासून हांव उबो रावता आनी सुपरवायज करता. काम करून घेवपाक कित कोन्न नाय तें इवन स्वस्थें डांपा तेच्या कडच्या मुखार इलिशी प्लेस आहा प्रायवेट ते ओनराक मागोन तीन शेड घालून काम करपाक आमगे काम आसतलें. चे इश्यूचेर खंयचे हेजेर दारस्पा म्हणून देखून वता येता बट इश्यूचेर कॉम्प्रोमायज करपाक लोकांक इंट्रस्ट कॉम्प्रोमायज करपाक हांव रेडी ना. हांव सदां मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी चॅलेंज मारता. खंयचें काम हांवें केलें तें बरें काम केलां. I will not tolerate any nonsense from any contractor. This I have been very clear right from the beginning, from my first term. And my always wish is लोकांक आमकां निवडून हाडले म्हणून आमकां एक चान्स पडलो. हे फावटी आख्खे गोंयांत म्हाका इश्यूज घेवपाक मेळ्ळे आनी हांव पुर्तुनी लोकांची ग्रेटफूल कित्याक तेणी म्हाका कांय करून नासतना ऑपोजिशनाक इवन चड काम करनासतना बसो म्हाका लोकांनी वोट निवडून म्हाका घाला. वीच आय एम ग्रेटफूल टू देम एंड I have to respect their sentiments and I have to work to the best of my abilities. Why more so? Because they voted for us. And switching sides म्हणते आमगे काम नाही. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. वास्कोचो वर्सुकी दामोदर सप्ताह ह्या म्हयन्याचे 6 आनी 7 तारखेर जाता. ह्या वर्सा वास्को सप्तकाक 120 वर्सां पुराय जातात. ह्या सप्तकात भाविक मोठ्या संख्येन वांटेकार जातात. 6 तारखेर दनपारां 12 सप्तकाक सुरवात जातली. दामोदर चरणी नाल्ल अर्पण करपाचो मान ह्या वर्सा परेश जोशीक मेळ्ळा. 7 तारखेर गोपाळ कालो जातलो. अंदूच्या वर्सा हो सप्ताह चड व्हडल्या प्रमाणान जातलो अशी आमी आशा करतात आनी ताच्या खातीर हांव आमच्या समिती तर्फे लोकांक विनंती करता की आमकां सहकार्य करून हो सप्ताह दर वर्सा तेच्या पेक्षा व्हडल्या तरेन सादर करपाक आमकां मदत करची. ह्या सप्ताहाचें स्वरूप जवळ जवळ सगळ्यांक खबर आसा. 5 तारखेक पयले दिसा म्हणजे नागपंचमीच्या दिसा थंय एक महारुद्र अनुष्ठान जाता आनी 26 दुसऱ्या दिसा म्हणजे 6 तारखेक सप्ताह जो जातलो तो 12:30 वरांचेर ते श्रीफळ दवरून साखळी भजनाची सुरवात जातली आनी हे साखळी भजन 24 तास चलतलें आनी दुसऱ्या दिसा 2:30 वरांचेर ताची समाप्ती जातली. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. नापास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक फुडल्या वर्गांत प्रवेश दियात. राष्ट्रीय विद्यार्थी मंडळान मागणी केल्या. एका विशयांत नापास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांचे पुराय वर्स फुकट वता आनी हे बरोबर न्ही.
ताका लागून अशा विद्यार्थ्यांक फुडल्या वर्गांत प्रवेश दिवचो अशें तांचें म्हणणें. ही मागणी घेवन विद्यार्थी संघटनेच्या वांगड्यांनी शेनवारा आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन केले. NSUIच्या म्हणण्याप्रमाण सुमार 700 विद्यार्थी ह्या गटात येतात. पळयात ते कितें म्हणटात ते. So students across Goa, around 700 to 800 students are affected with this issue, wherein students from the second year are not promoted to the third year even if they have one back. So we have come with a simple demand to the CM, to the Chancellor, who is the Governor, to the Vice Chancellor and the Registrar that just promote these students. Because wasting a year is really not done, and 1 year being wasted is not a joke for these students. CM, who boasts of being the pro chancellor of Goa University, has to first become the pro student. He has to first become pro student and then think of become the pro chancellor. We ask the CM to come out and come in the interest of the students of Goa and come with a rule which is in the interest of the students of Goa. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. पणजेच्या महालक्ष्मी देवळाच्या 120व्या सप्तका निमतान गोवा क्षत्रिय मराठा तालुकार समाजान भजन सर्तीचें आयोजन केलां. 8 तारखेर ही सर्त जातली. गोवा क्षत्रिय मराठा तालुकार समाज समितीचो अध्यक्ष विश्वनाथ हळणकरान हे विशीं माहिती दिली. सकाळच्या सत्रांत दिंडी जातली अशेंय विश्वनाथ हळणकरान सांगलें. ह्या वेळार सुंदर बांदोडकार, लक्ष्मीकांत तारी, अच्युतानंद सावंत, राजन हळणकार आनी हेर वांगडी हाजर आशिल्ले. पणजेच्या श्री महालक्ष्मी मंदिराचो यंदाचो 120वो सप्ताह आसा. हो सप्ताह 7 दिसांचो आसता आनी हे 7 दीस 7 समाजा तर्फे आयोजीत केले जाता. तितून दैवज्ञ ब्राह्मण समाज आसा, ब्राह्मण समाज आसा, भाटयेकर समाज आसा, तारुकर समाज आसा, मळयेकर समाज, ताळगांवकर समाज आनी नाभिक समाज अशे 7 समाजा तर्फे हो 7 दिसांचो सप्ताह आयोजीत करता. आनी ह्या निमतान आमी श्री महालक्ष्मी मंदिरान ह्या वर्सा 25वी भजनी स्पर्धा आयोजीत करता. ह्या 25व्या भजनी स्पर्धेक आमी एकूण 13 पथकांची निवड केल्ली आसा. तितून 9 पुरुष गट आसा आनी 4 महिलांचो गट आसा. हे दोनूय गट वेगळे वेगळे आसता. दोगांयकूय वेगळी वेगळी बक्षिसां आसता. पुरुष गटाक आनी त्याच बरोबर महिला गटांकूय सेपरेट बक्षिसां आसता. ह्या वर्सा आमचो रौप्य महोत्सवी भजनी स्पर्धा आसल्या कारणान आमी हे फिरते चषक जे आसा ते चांदीचे करून घेतल्या. सकाळच्या सत्रान आमची दिंडी मिरवणूक जाता. सकाळी साधारण 9 वाजता दिंडी मिरवणूक भायर सरता. ह्या दिंडी मिरवणुकीत गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या भागांचे 3 दिंडी पथकां सहभागी जातात. हेतून 1 पुरुष गट आसता आनी 2 महिलांची दिंडी पथकां आसता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.